Pooja is not an authority. She cannot sign an appointment letter. Somebody has signed it. If the money has exchanged hand, to what extent? खंय पर्यंत पावल्या काय? It has remained only to touts. It was as if to fool the people, just extract money without even contact. अशा तरेचे गोष्टी जातात न्ही. आपण वळखता रे मिनिस्टर, हांव तुजें काम करता म्हणून पयशे घेवपी लोक ह्या जगात अशे केसी जाल्ले ना अशें ना न्ही. So to what extent it has gone? It's something that's a part of an investigation and required to be this. जॉबा खातीर सुद्दां कोण एखादी बायल दादलो कोण तरी सांगता आपली वळख आसा, जशें सिद्धार्थ बाबान सांगलां, आनी पयशे घेता किंवा जाका जॉब जाय तो व्हरून खंय तरी कोणाक दिताय, स्वताहून दिता. हे सगळें जावूं शकता ना न्ही. आनी जाता तशेंच जालां आसतलें केसीन. सो ताजे फुडें ताणें कोणाक दिला काय ना, पॉलिटिकल ताका लिंक आसा काय ना, इज अ मॅटर दॅट वी हॅव टू सिंक. पूण प्रायमा फेसी दिसता की हे त्याच लेवलचेर ज्या तरेचे स्टेटमेंट तिणें केलें, इवन आतां जेन्ना एका वर्सान भायर आयलें, तिणें जे फॅक्ट्स स्टेटमेंट पयले फावट दिले, सेकंड टायम दिले, तिसरे फावटी नांवां घेतली, खंय तरी तातूंत फॅक्ट चॅक करीत कोण तो अधिकारी आशिल्लो त्या टायमार ताजें नांव घेतलां, ते तो नाशिल्लोच थंय. 2019 ते 21 म्हणटा त्या टायमार जो मिनिस्टराचें नांव घेतलां तो रुलिंगान नाशिल्लो. जो रुलिंगान नाशिल्लो ताणें सांगलेल्या ऑफिसरान कशें इनवॉल्व जावं शकता, 600 लोक कशे एका मनशा कडेन येवं शकता, इतलो मोठो एमावंट. हे सगळें एक लॉजिकली थिंकींग जो सिटीजन आसा ते पळयत जाल्यार म्हणजे खंय तरी एक तालमेल ना अशें दिसता.